इलेक्शन जाते दिवस फाटल्या दिसांनी खूब बोवाळ जालो देवस्थानात की ह्या प्रेजेंट मॅनेजींग कमिटीन की खूब जाणांची नांवां काडली कसलोच प्रोसिजर फॉलो करनासतना आनी कांय लोक हायकोर्टान गेले आनी हायकोर्टान ही सगळी पळयलें जी अंदाधुंदी जाल्ली आसता ताका लागून हायकोर्टान अशी ऑर्डर दिल्या की जांची नांव डिलीट जाल्यात तांची जी हायकोर्टाचो मॅटर आतां 26 तारखेर दवरला तो ताजे मॅटर सॉल्व जाय म्हणसर इलेक्शना खातीर जी डिलीटेड आहा तांची लायन रान वेगळी जे आसात लिस्टान तांची लायन वेगळी आनी जी नवे एडेड आसात तांची लायन वेगळी अशी करची म्हणून हांगा सद्याक हें केल्लें आसा काय ना काही मजन वोटर लिस्टा खातीर हायकोर्टाक गेल्ले आनी आतां आमची इलेक्शन आहा पळय ते हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे आमी कंडक्ट करता. आतां खंय तरी 3 ग्रूप जाल्या तीन ग्रूप जावना. हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या पयलीं जी ओरिजिनल लिस्ट आशिल्ली पळय रेगुलर लिस्ट तें एक लिस्ट कोणाले पळय डिलीट केल्ल्या तांची सेपरेट कर म्हणलो बॉक्स आनी कोणाले पळय आतां एड केल्ल्या ते सेपरेट कर म्हणलो न्यू एड त्या प्रमाणे 3 बॉक्स केल्यात 3 ग्रूप जावना. पूण डिलीट करपाचें कारण कितें आसा ते जनरल बॉडीक म्हाजलीन डिसिजन घेतल्या कांय कारणां आसात ते आमची देवाची तांची गोत्र मॅच जायना ते आमची देवाची म्हाजन न्ही पूण ते कांय गोश्टी आहा तांकां डिलीट करतना सुद्दां तांकां नोटीस गेल्ली तांकां सफिशंट टायम दिल्लो पूण त्या टायमार ते तांची क्लॅरिफिकेशन घेवन येवना म्हणून तांचें नांव डिलीट जालें. आयज सुद्दां वातावरण गरम आसा खंय तरी गरम कांयच ना कांय एक पण बुदवंत आयलो मातसो तो सदांच बुदवंत पयलीं सावन बुदवंतूच ताणें येवन मातसो टायमिंगा खातीर हें केलें हायकोर्टा प्रमाणे आमचें वोटींग 3:30 बंद जाता आनी ताका तें 5:30 काय 6 म्हणसर जाय आशिल्लें पूण हायकोर्ट ऑर्डरी अगेन्स्ट चालू कितले जाता चालू आमचें 10:45 जालां. मामलेदार आसा मामलेदाराचे सुपरविजनाचेर ताजी प्रोसिजरा प्रमाणे मामलेदारान कंडक्ट केला तो येवन भितर मामलेदारा कडेन उजत घालपाक लागलो म्हणून मातसो बोवाळ जालो आनी कांयच ना. आतां रिजल्ट आसा खंय तरी हे मॅटर कोर्टा आसा हायकोर्टा आसा मागीर वोटिंगाची हे कावंटींग मागीर कोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे जातलें. केन्ना जावपाचें कावंटींग कोर्टान ऑर्डर दिवपाक जाय आमच्या हातान